मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. खण कंपनीन मुळगांवकारांच्यो मागण्यो करूंक ना पुराय. थळाव्यांनी खण सुवातेर वचून आडयले खणकाम. मायणा कुडतरी वाठारांत कंपनीच्यो गाडयो खडयेच्या येरादारी करतना लोकांक खावचो पडटा धुल्लो. लोकांचे जाल्यात हाल. थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. भाजपाच्या व्हड जैता उपरांत तांचो 27 वर्सांचो दुखळ सोंपयिल्ल्यान देशांतल्या राजकी मळावेल्यान खर प्रतिक्रिया मेळ्ळ्यात. आम आदमी पक्षाक व्हड हार खावची पडली. पूण तांचो बल्लो किल्लो मानिल्ल्या वाठारांत आतिशीक सोडल्यार तांच्या सगळ्या व्हडल्या फुडाऱ्यांक जैत मेळोवपाक अपेस आयलें. पळयात. ह्या इतिहासीक जैताची याद करपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांचे सयत पक्षाचे फुडारी राष्ट्रीय राजधानीत एकठांय जाल्ल्यान भाजपा शिबिरा भितर आनंदोत्सव सुरू जाला. भाजपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी ह्या खूप प्रतीक्षेत आशिल्ल्या जैताविशीं कशी प्रतिक्रिया दिल्या ती आयकात. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 20 वर्सांनी दिल्लीत आयले. दिल्लीतल्या सगळ्या लोकांचे खूप खूप अभिनंदन. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल दिल्लीत डबल इंजिनचे सरकार येवपाक जाय असले हाजी वाट गेली 10 वर्सां आमी पळयताले. म्हाका खूप बरें दिसता की दिल्लीतल्या प्रचाराच्या निमित्तात हांव थंय आसलेल्या गोंयकारांक मेळ्ळो, महाराष्ट्राक मेळ्ळो, महाराष्ट्रांतल्या लोकांक मेळ्ळो आनी तमाम वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान प्रचार करता आसतना दिसतालें की हय ह्या फावटी बी हांगासर डबल इंजिनचे सरकार येतालें. माननीय नरेंद्र मोदीजी फाटल्या 20 वर्सां आपाच्या केजरीवालान ज्या तरेन आव्हानां दिल्ली, ज्या तरेन भ्रश्टाचार केल्लो आनी ज्या तरेन एरोगन्सी आशिल्ली तो हो एरोगन्सीचो पराभव आसा, हो करप्शनाचो थंयचो पराभव आसा. आनी म्हणून जेन्ना जेन्ना केजरीवाल हे सगळे स्कॅम करून सुद्दां माननीय नरेंद्र मोदीजींक परत जन्म घेवपाक जाय आपल्याक ओडोवपाक अशें म्हणटालो, ताजें हें उत्तर आसा. आयज दिल्लीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे आयज रिजल्ट येत आसा आनी आमी पळयता की कावंटींग चालू आसा आनी आमचे BJP हे लीड घेवन फुडें सगळ्या मतदारसंघात आसा. आनी आतांच आमी टीव्हीचेर पळयतालो 40 आनी 30 दाखयता पूण अजून ते फायनल जावना. पूण म्हाका दिसता BJP एटलिस्ट 45 तरी क्रॉस करतले आनी भोवमतान आमी दिल्लीचो सरकार हो BJPचो आसतलो. दुसरे वटेन आम आदमी पक्षान हार मानून भाजपाक परबी भेटयली. व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान आनी धोरणात्मक आत्मनिरीक्षणाची गरज आशिल्ल्यान पक्ष फुडल्या पावलांचे मूल्यांकन करपा खातीर फाटी सरताना दिसता. नमस्कार. आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं. जनता का निर्णय सर माथे पर. मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ. This word since morning, we have to unlearn what we have learnt and learn new lessons. If we think that we are intelligent and we know it all and we want to learn something new, if you have to first unlearn what you have learnt. ते कितें शिकला म्हणटा पळय ते सगळें साफ कर. पाटी साफ कर. आमकां ल्हान आसतना एक काळी पाटी आसताली शाळेंत वता आसतना, ती साफ केल्या शिवाय ताजेर नवें बरोवंक मेळनाशिल्लें. आतां कशें जालां, बुकां जाल्यां ती पेज पिनून उडय आनी बरयत रावता फुडें फुडें. ना, पाटीची याद धर. पाटी पुसपाक जाय, ती काळी पाटी. नवो चॉक घेवपाक जाय आनी बरोवपाक जाय. नवें कितें शिकपाक जाय तें शिकचें पडटलें. हें शिकपाक जाय जाल्यार सगळ्या पार्टींनी एकत्रीत रावन हें काम करचें पडटलें. This election has given us a lot of things to think about, a lot of things to learn from, and the party moves ahead, the movement for clean politics and good governance moves ahead, and we've accepted it and we've decided to learn from it and move on. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. मायणा कुडतरी वाठारांत कंपनीच्यो गाडयो खडयेची येरादारी करतना लोकांक धुल्लो खावचो पडटा. लोकांचे हाल जाल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज डस्ट पोल्युशन जे आसा हें खूब जाता आनी ह्या डस्ट पोल्युशना खातीर खूब लोकांक त्रास जाता. आनी हे चड त्रास म्हणल्यार हे जे गाडयेक घालून खडी या कस आनी कसली जी खडये पिठो जो आसा पावडर हो व्हरता तेन्ना
तो गाडये ट्रकांतल्यान खाशींतल्यान फाटल्यान पडटा आनी तो रनिंगाचेर आसले कारणान फाटल्यान जे बायकवाले येता तांकां खूब त्रास जाता आनी तेंची दोळ्यां पडटा आनी एक्सिडेंट जाता आनी अशें करून एक्सिडेंट खूब जाले कडेन आसात आनी अशेंच करून आज गुडयेर साकून जे क्रेशराची खडी घेवन जे येताले हांकां खंय तरी तात्पुरते सारके नासले कारणान तो डस्ट पावडर जो आसा हो लोकांक लागपाक लागलो आनी फाटल्यान बायकान जे कोण येताले ह्या बायकवाल्यांक त्रास जावपाक लागले म्हणजे थंयचे जे कोण बरे मागपी आसात आनी बरें काम करतात गांवा खातीर आनीक लोकांले जीव वाचयता असल्यांनी हे ट्रक जे आसात ह्या खडयेचे ट्रक हाडायले आनी तेणी पुलिसे आपोवन हाडले मायना कुडतरी पुलिसांत तेणे आपयले आनीक तेणी रोखडेच ह्या ट्रकांक सद्याक सायडी दवरले कडेन आसात आनीक आतां पळोवया कितें मायना कुडतरी पुलीस जे आसात हे कितें कारवाय करता ते. गोंयांत वचत थंय खणकामांक लागून प्रदूषण वाडत चल्ला. लोकांक भोव त्रास जाता. थळाव्यांनी जिवाचो धोको निर्माण जावपाचो हुस्को उक्तायला. ह्या प्रदूषणाक लागून अपघातय जाल्यात खंय. हेमंत प्रॉब्लेम कितें जाणा ह्यो गाडी येयल्या बडे ह्यो गाडयो 12 टनाच्यो कॅपॅसिटी 14 टन 12.5 टन ती 12 टन 14 टन तशें करून सांगितलें तेणी. दुसरें हें कवर्ड आहा पळय नेट आहा पळय हें नेट कायद्या प्रमाणे ना आनी हाफ कवर्ड आहा हाफ ब्लॉक आहलो आनी आख्ख्या रस्त्याक दुलपून येयले तांकां फॉलो कोना हिंग हाडायले. कंपनी मॅनेजर कोण आहा पळय ताका हांवें पयलीं येवन सांगलो हिंगा बाबा तुमगे गाडयो हे जाता तांकां मातशें भितो घेयनाकाय आनी तेणी तांकां एलावड केलो म्हूण गडे हे भितो येता आसतले. ओवरलोडेड गाडयो गुडयरसून हांकां फॉलो करीत येयलां गुडयरसून कित्याक हेणी हाफ कवर्ड केलो आसलोली आनी हाफ ओपन आसलोले आख्खो डस्ट गुडयरसून हांव घेवन येयला हेंक हिंगा हाडायले जाल्यार तांकां हांवें विचारलें बाबा गाडी कितू कॅपॅसिटी टन 12 टन गाडये लोड आहा कितलो 14 टन कोण म्हणा 12.5 टन कोण म्हणा 13.5 टन 3 गाडयो हिंगा हाडायलो हाय आनी हेच पयलें हांव हे कंपनीन एशन कोण हाडायन सांगलो आसूं न्हय. आतां हांवें मागीर पुलिसी फोन केलो 100 आनी अरुण देसाय PI आहा पळय मायना कुडतरी ताकाय फोन करून येयलो पुलीस स्कॉटिंग पावलो आहा. आतां ह्यो गाडयो एटॅच करूं लायले आनी गाडी एटॅच करून तर जरी तर पुलीस स्टेशनार वताय जाल्यार हें कवर करून व्हरो मेळपाना कित्याक हेज कवर्ड आहा पळय येसो ना कायद्यान कॅनवसाय येता तें आनी फूल कवर्ड आहा जाल्यार ह्यो गाडींक स्वतींक व्हरोन लायतलो आनी पुलीस प्रोटेक्शनाचेर ह्यो गाडयो वतल्यो आनी जरी तर हें कवर करून जाल्यार पुलीस भितर आमी कळ्ळे हें कवर न्हू एका हेज कवर आहा पळय तें कवर करून ह्यो गाडयो वच्यो हिंगाच्यो इतलें मुगे मागणी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खाजगी हॉस्पिटलांत ECHS म्हळ्यार एक्स सर्व्हिसमॅन कॉन्ट्रिब्युटरी हेल्थ स्किमी खाला वैजकी सुविधा मेळनाशिल्ल्यान गोवास डिफेन्स वेटरन्स आनी तांच्या कुटुंबाक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. आपल्या हक्का खातीर तांकां रस्त्यार देंवचें पडलें. बेगोबेगी स्कीम रिस्टोरेशन करपाची मागणी सध्या नेट धरता. अशें जावंक ना जाल्यार खर पावलां उबारची पडटली अशी शिटकावणी गोवास डिफेन्स वेटरन्स आनी तांच्या कुटुंबियांनी दिल्या. वर्सान वर्सा राष्ट्राक समर्पित सेवा दिल्या उपरांत आता गोवास डिफेन्स वेटरन्स आनी तांच्या कुटुंबाक मुळाव्या भलायकी सेवे खातीर झगडचें पडटा. आपल्या हक्का खातीर रस्त्यार देंवचें पडटा ही खंतीची गजाल. जानते हैं ECHS इसका नाम से ही आप लोगों को पता चलता है एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ये हमारे कंट्रीब्यूशन से ये स्कीम चल रही है. तो हमारा सिंपल सा आंसर है जब हमने कंट्रीब्यूट किया है पैसा तो पैसा गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है हमारे ट्रीटमेंट के लिए. और मोर ऑफ द यहाँ हम जितने खड़े हैं हम ओनली एक एग्जाम्पल लेंगे. मान लीजिए अगर किसी की हस्बैंड नहीं है वो विधवा है विडो वीर नारी जिसको हम बोलते हैं 60 साल से अगर ऊपर है आज अगर उसको ट्रीटमेंट के लिए जाना है वो किसी तरह किसी से रिक्वेस्ट करके अपने आस पड़ोस से कहीं हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी लेकिन वो पैसा लाएगी कहाँ से. सबसे बड़ा मेन मुसीबत यहाँ फाइनेंशियली है. अभी जो सर ने एग्जाम्पल दिया 2 दिन पहले जो 7 लाख रुपया खर्चा हुआ अभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट रेट से मिलेगा बट कौन उसके पीछे भागेगा. किसके पास उतना टाइम है. अगर एक 60 साल से ऊपर का आदमी है वो अपना चल नहीं पा रहा है क्या आपको लगता है कि वो क्लेम कर पाएगा. वो तो फाइनेंशियली तो गया और फाइनेंशियली एक बार जाने के बाद वो मेंटली भी चला गया. तो जो भी इसका रीजन है जो भी इसमें दोषी हैं उनको शर्म आनी चाहिए. एक हमने अपना खून दिया है हमने अपना जवानी दिया है और उस चीज़ का नौबत ये आई है कि हमको ट्रीटमेंट के लिए मीडिया के सामने आ रहा है. इससे शर्म की बात और कुछ होनी नहीं चाहिए. Recently, one of our veteran whose wife was sick, he has to spend 7 to 8 lakh rupees on her treatment,
and then when the treatment cost was going high and high, he has shifted his wife to the GMC. But at last she could not be saved, but his money has gone into the hospital, it has gone to the vein. So we are urging Manipal Hospital authorities to reconsider this. We know that your due amount is almost approximately 5 crore rupees, but you also know that these guarantees given by, or this through the MOU guarantees given by the central ministries. But yes, certainly if the demands are not met, if the things are not again restarted, then we may have to rethink about our next plan of action. जब मणिपाल हमारे पैनल में है तो जो कॉस्टली टेस्ट हैं वो हमारे ECHS पैनल में नहीं आते हैं, तो हम लोगों को उसको फिर बाहर जा करके कराना पड़ता है और रीइंबर्समेंट 20% 40% वही आता है, जबकि वो 18-20 ऐसे कॉस्टली टेस्ट है तो ना ECHS में अवेलेबल है ना मणिपाल में हम लोगों के लिए हैं, तो बोलते हैं ECHS पैनल में नहीं है। तो ऐसा क्यों, जब फैसिलिटी वहाँ पर है तो हमें मिलनी चाहिए। इतना इकोनॉमी के लिए सब लोग मेडिकल के लिए एंड नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को रहता है कि हमें मिलेगा ट्रीटमेंट, बट जब सडन से वो ट्रीटमेंट रुक जाता है तो एक मेंटल प्रेशर आता है सभी पे। ट्रीटमेंट की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस डर से कुछ भी प्रॉब्लम होता है सॉर्ट आउट घर में ही करने का ट्राई करते हैं। सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम वही है जो सर ने बताया है, और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सारी प्रॉब्लम और हमारा ट्रीटमेंट रिस्टार्ट हो। मजगती बेगोबेग हो विषय तडीक लायतले वास्कोच्या आमदारान आश्वासन दिला। दोन्ही नंबर दिल्लीचे काल हांवें काडून घेतिल्ले आसा आनी मे बी आज नाल्यार फाल्यां भितर दिल्ली उलो तांचो कितें प्रॉब्लेम आसा मेडिकल फॅसिलिटीचो तो आमी क्लियर करतले। हो जावपाक कितें जाय बेगीन की खुबशे लोक हांगा एक सर्वीसमॅन हांगा राविल्ले आसा आनी तांकां ताजे बेनिफीट म्हणजे तांचेच ओन हातूंतले मेळप हें साहजीक आसा। सो खंय तरी टॅक्निकल कितें प्रॉब्लेम आसा तो काडून जाता तितले बेगीन तांचो हो प्रॉब्लेम सुटावो करतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार। खण कंपनीन मुळगांवकाराच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना, थळाव्यांनी खण सुवातेर वचून खण काम आडयलें। परतून एकदा मुळगांव थळाव्यांनी गांवांत खणकाम सुवातेर वचून काम आडयलें। फाटल्या म्हयन्यात सुवातेर थळाव्यांनी मोर्चा काडिल्लो, तशेंच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसयत बसकाय घेतिल्ली। कंपनी आपले आश्वासन पाळपाक अपेशी थारला। थळाव्यांच्या मागण्यांकडेन पुराय आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। 26 तारीख आमी वचून मायन बंद केल्ली आमच्या ग्रामसभेन थारल्या प्रमाणे, आणि दुसरे दिसा त्या कंपनीच्या ऑफिसरांक सगळे आमी देवळान आपयल्ले आणि आमच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसल्यो त्यो तेंच्या कडेन सगळ्यो दवरलेल्यो। दुसरी गोष्ट आमची पयल्यान पयली मागणी आसली की आमची देवळां आनी जी घरां जी लिजान येयल्या ती पयली काडपाची, हो आमचो अधिकार। दुसरे जे कितें कॉम्पेन्सेशन हे ते आसा ते सेकंडरी, तेजेर आमी मागीर उलोवया म्हटलेलें। आनी पयल्यान पयली आमची जी घरां देवळां जी भितर लिजान येयल्या ती तुमी काडची, नाजाल्यार तरी आमकां एक खंय तरी बफर झोन मार्क करून दिवचो आनी त्या बफर झोना प्रमाणे तुमी भितर काम करचें, अशें आमच्यान तेंच्या कडेन हें आसलें। पण आनी त्या टायमार आमी तांकां अशेंय सांगलेलें की जो पर्यंत ह्यो आमच्यो मागण्यो जायना तो पर्यंत तुमी मायनींग जी एक्टिविटीज आहा मुळगांवान ती सगळ्यो स्टॉप दवरच्यो, आनी ते एग्री जाल्ले। आनी एग्री जाल्या उपरांत आमी ते मान्य करून ओगी रावले। पण कालचे 2-4 दिसांक आमी पळयता की तेंची एक्टिविटी सुरू जाल्ले आनी ते सांगलेले आसतना तेंच्यांनी सुरू केले म्हणून आमचे जे गांवचे जे नागरीक आसा सगळे मुळगांवचे लोक आसा भुरगे सुद्दां सगळे वयर वचून तेंच्यांनी काल मायन म्हणटा ती स्टॉप केली आनी तांकां फायनल वॉर्निंग दिल्या की जर मुळगांवान परत जर तुमी मायनींग एक्टिविटी सुरू करतले केल्यात जाल्यार परिणाम वायट जातलो। आयज आतां आमची 12 तारखेक पयली डेप्युटी कलेक्टरान तेंच्या वांगडा मिटींग आसा तेंच्या अधिकाऱ्यां वांगडा, ती कशी कितें जाता पळय मिटींग तेजेर सगळें अवलंबून आहा। जर आमचे जे डिमांड्स आनी जे कितें आहा की आमच्या लिजांची जी घरां जावं देवूळ आमचे केळबाई देवीचे देवूळ मंदीर आहा ते जर काडी लिजानसून जाल्यार फुडलो विचार आमी करतले की मान चलप की ना ती। जर हे आमकां जर ते इल्ले फावट अशेंच जर आमकां पानां पुशीत रावलीत जाल्यार आमी एग्री जावचे ना। म्हणजे तुमी तुमच्या हेजेर हें आसा आमी आमच्या निर्णयाचेर ठाम आसतले आनी पुरो गांव आमच्या वांगडा आसतलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। गोंयांत गोंयकारांक काम ना, भायले येवन गोंयांत दादागिरी करतात। वेर्णा आयडीसीत मातयेची येरादारी भायल्यांक दिल्या। मुख्यमंत्र्यान ही येरादारी बंद करपाची ऑर्डर दिल्ल्याचें ऑल गोवा एक्सकावेटर ओनर्स असोसिएशनान सांगलें।
मातयेची येरादारी संबंधीचे बेकायदो प्रकार बंद केले ना जाल्यार वेर्ना आयडीसीत काम बंद करपाची शिटकावणी अखिल गोय उत्खनन धनी संघटनेन दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी स्टॉप ऑर्डर दिवन लेगीत कामां जातात अशें सांगले. गोंयकारांक फावो ती संद दिवंक ना, पूण ताचे बदला भायल्या लोकांक कामाक घेतिल्ल्या खातीर सरकाराक दोश दिला. ह्या ऑफिसान कमीत कमी आमकां दिसता आतां 1.5 म्हयनो जालो आमी येता वयता चाललेले. आमचे सगळे भाव हे आमचे एक्सवेटर ओनर्स हे सगळे येवन हांगा रिक्वेस्ट करता हांकां, तरी आसतना कोणूच कामां सारकें येना. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजी एक मॅसेज वचपा जाय गोवोरमेंटाक की हे जे प्लॉट घेता हे इंडस्ट्री एरियेन कोणी आसूं तो इंडस्ट्री घालपा लागून तेणें स्वता पयशे मोडून प्लॉट घेतलो आसा. ताका रायट ना ही माती सगळी विकपाक हो लोबर विकपाक. ते भिकारी न्हू, ते पयशेकार लोक तेणी घेतले ते. सो तेंच्यांनी जो मातीचो रेट जो आहा पळय न्हू, जी माती एक्स्ट्रा जाल्यार सायडीक दवरपाची वा आयडीसीन विकपाची हो लिलाव करपाचो हो टेंडर काडपाचो अशें न्हू. फोटींग म्हणाचें आयज पळय सगळे आमचे गांव भाव सगळे गांव हेजेर पडल्या सारके आतां. लोन काडला, गाडयांक लोन काडला, जेसीबी लोन काडला, पोखरीना लोन काडला. कितें करपाचें तें आतां? आतां वेळ अशी येयल्या जीव दिवपा पाळी येयल्या. फाल्यां कोण ऑपरेट हेचेर हेच पयलीं कळोवंक येवंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल नाल्यार बंद करपा पडटलें. आमी सगळे गांवचे तशें सगळे एक्सवेटर गोंय ऑल गोवा हे जातलें. सो आयज इशू जाला कितें, GMRन जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनार गेलो तेन्ना GMRन कामाक घेयना लोकलाक. जेन्ना इनिशियल स्टेजीर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेजार जेन्ना मशीनवाल्यांक काम दिवपाचें आसलें, ट्रकवाल्यांक काम दिवपाचें आसलें, तेन्नाय तेंच्यांनी आमकां काम दिवंक ना. आनी आयज जेन्ना फेजान चालू जालो फूल फ्लॅश तेन्नाय लोकलांक कोणाक काम ना. आयज IDCन हो टॉपीक हायलायट करपाचें रिजन म्हणजे इतलें व्हडलें कटींग जालें, इतली व्हडली कंपनी येता. आयज कंपनीन सिमेंट्सान येदो व्हडलो गोंयचो प्लॉट घेतलो, गोंयान कटींग केलें, कटींग करपाक कॉन्ट्रॅक्टर भायलो. हांव भायलो काम करता म्हणून काय म्हणना, पण आयज आमचे जे मायनींग इफेक्टेड म्हणा किंवा आमचे जे लोकल जे भुरग्यांनी आपलो स्वताचो बिझनस एस्टॅब्लीश केला तो भुरगो आयज बँकेचो हप्तो भरपाक रडटा. रिजन कितें? आयज आमच्या कडेन ऑपॉर्च्युनिटी ना हें काम करपाक. आमकां काम करपाक मेळना कित्याक आमच्या कडेन चोरपाची संवय ना. आयज जी कोण चोरून माती विकू शकता तोच हे लोवर रेटान काम करपाक शकता. आमी सांगलां तांकां काम बंद दवरा म्हूण आनी तुमकां जाल्यार आमी सपोर्ट करता, आमची मशिनरी घालून आमी काम करता म्हूण. ते आमी मेन कॉन्ट्रॅक्टराक सांगना, पूण कॉन्ट्रॅक्टर हें करना, तांकांच काम चालू दवरता. आमकां CMA कडेन गेल्यार काय आन्सर आतां दिता म्हणला तेणें आमकां. आनी हेजे फुडें हेजे कडेन कोण तो आमचो रिजनरा कडेन गेल्ले तेणें म्हणलें गोंयकार बी चोर. आतां आमी गोंयकार चोर म्हणटनी आमी नाल्लां ते पणस हे चोरता. आतां हे आमकां शिकयता चोरपा माती रातची दिसाची माती चोरपा लायता. रातचे रातभर आमी हांगा रावता, दिसाचे रावता, जेवण ना सारकें कांय ना आमकां. हेजे आतां आमकां न्याय कोण दितलो सांग पळोवया. आतां 15 दीस जाले 20 दीस जाले आमी हांगा रावल्या. रिजनर म्हणटा पळयता CMA कडेन घेवन वयता म्हणटा. CMA कडेन गेल्यार तो ना आपयल्या जाल्यार. जे हांगा गोंयांत रावतात सध्या एट प्रेझेंट मोर दॅन 15 years 25 years 40 years जे आसात ते तांकां सगळ्यांक काम मेळपाक जाय. मागीर तुमी भायर आमचे कडेन काम जायना जाल्यार मागीर वील थिंक अबाउट अदर्स आउटसायडर, म्हणजे जे गोंयचे भायले जे लोक आसात तेंचे मागीर चिंतुया आमी. पयलीं आमचे गोंयांत जे रावतात तांकां पयलीं बिझनस मेळोनी आनी काम मेळोनी. आमचो लढो कितें आसा, आमी कोणाक भायले भितरले म्हणनात किंवा आमी खंयच्या पार्टीचेय ना मनीस. आमचो पोटाक लागून प्रश्न जाला कितें, हे सगळे जाण एकठांय जावन आमकां चिड्डिले. आनी हे IDCन तो सेप्सकॉन म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो फक्त दोगांच मनशांक कामां दिता आनी ती माती कशी विकतात कितें करतात हाजेर आमी आतां सगळ्यांक लेटरां केल्लीं आसा. CMAनूय एश्युरन्स दिल्ले आसा ताजेर एक्शन जातली अशें म्हणून आमी CMA कडेन गेल्ले. ताणें फुल्ल एश्युरन्स दिला जातलें म्हणून स्टॉप ऑर्डर दिले आसतनाय चालू आसा. हें तुमकां पयलींच सांगलें हांवें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. DGPन गोवा पुलीस फिटनेस रन हेल्दी कॉप्स सेफर स्ट्रीट्स 2025 घडोवन हाडलो. मिरामार जाल्ल्या ह्या फिटनेस रनांत सुमार 800 जाणांनी वांटो घेतलो. फिटनेसाचेर लक्ष केंद्रीत करपी हो रन आशिल्लो. पळयात.
have been continuously emphasizing upon the fitness levels of Goa Police. For the last 6-7 months we have been organizing many such events. If you remember, on 2nd October also we had organized a fit run for fun, and in January Honorable CM Goa had initiated a mental fitness program. So our emphasis is to remain physically fit and mentally fit, so we can give better policing services to the state of Goa. So this is the initiative that under the witness and stress program. Yes, yeah. So you have a more in lineup. Yeah, more in lineup. Now we are planning a small runs on different beaches of Goa like Kolva, Kalangut, Baga. So that will, these are all lined up. So I will be requesting you to come there also. Miramar of course is closer to Panjim, but we will be going to those beaches also. How many police have taken part? I think about 800 were there. आज हमने डीजीपी सर की डायरेक्शंस के अंडर, ऑनरेबल सीएम सर की डायरेक्शंस के अंदर काफ़ी फोकस किया जा रहा है गोवा में फिटनेस पे, पुलिस में स्पेशली. सो टुडे एक हमने 5 किलोमीटर्स का रन ऑर्गेनाइज़ किया ऑन मीरामार बीच. इसमें इट वाज अ एक्सरसाइज जिसमें फिटनेस भी प्रमोट की जाए और साथ में टीम बिल्डिंग, और क्योंकि बहुत बार हम स्टाफ से मिलते हैं और सब लोग मिलते हैं और एक ही तरीके की बातें करते हैं अबाउट पुलिसिंग एंड ऑल्सो दिस इज़ एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वेयर ऑल स्टाफ कैन कम टुगेदर एंड इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड इट हेल्प्स अस कि जो भी हमें टास्क दिए जाए उनको एक अच्छी टीम की तरह हम एग्जीक्यूट कर सकें. तो इसके लिए ये रन ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. गोंयांतले सुके हवामान तिगून उरतले, धुके पडटले. हवामान खात्याचो अदमास. फुडले 7 दीस सुके हवामान उरपाची शक्यताय आसा. तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि उणे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतले. हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान, फांतोडेर धुके, नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. आयतारचे तापमान 34 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.